आईचे एक कष्ट म्हणे पळयल्यार एक कष्ट पडना की नाका मस्त कष्ट जाले कुड्डूना एका हॉटेलाक गेली आमी आमकां सैरी येयल्यांत म्हूण थंय बैलान बोर्ड गेला 22 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ आणि खालं घरचे एक ब्रेड कणगण आयली आनी हांव तांती हाडना आयली गत पळया पोळ्यांत हांव इडल्यांत हांव आमी ब्रेडाक आयली आनी कशें जाता ಗೊತ್ತು ना आनी हॉटेलाक कोणी वचनाका ब्रेड करूंक इजी आमकां घरांत करी येता ब्रेड पयल्या दिसाचें शीत आसा न्ही गे तें बरें करून मिक्सर घालून वांटून एका धव्या वस्तुरार वता सुकात दवरा तेल घट जाता नागे चपाती बरी करा मागीर अशेंच तांती मारून कायली गेला त्या दाळ अशें ब्रेडा बरीन जाता ब्रेड खावचें आनी तें खावचें कितल्याक जाता करून पळया तुमी आतां हांव ब्रेड नायल्या ओ ब्रेड ना चपात्यो ना पॅकेट चपाती येताल्यो संवसार बदलला देखून जागृत करा कितें जाय तर पयलें साडून दवरा कोरोना जालें आतां गॅस जालो आनी मुखार काल आमी गोत्तो ना पयशे करता ती पुरो पयशे करनात सांत आमी पोळ्यांत आनी ब्रेडाक आयली आनी ब्रेडांत खंय येता आमकां गोत्तो ना ब्रेड गी म्हूण सांगतना तो पेशंट असो ब्रेड घे ते एक काण घे म्हणटाले आज म्हाका सुद्दां तें फावो जालें कितें करचें आस्पत्र्यांनी ब्रेड दिल्यार ओ तुमकां ब्रेड घे म्हूण सांगूंक कशें नाका ब्रेडा तितलें बरें खंयचेंय ना आतां कळटा न्ही एका कुशीन चाय कोतकोत आयली को चिकन काले चिकन आज तांबडेंगे होळडवेंगे ग्रीन पसवे पालक चिकन पालक ग्रीन ये हळे नगाचे हळ्यानंच जाता तुका कोरी रोट्टी पणपाळे आनी इडल्यो कवियत हाका नाल्ल गरज ना तुम लोग बनाते हो ये खाना पालक का चिकन फर्स्ट टाइम देख रही है आप क्या बोलना चाहती हो आपको हिंदी आती है हाँ हिंदी आती है क्या क्या बोलिए पालक चिकन करते हो हाँ? दाल में पालक बनता है सब्जी भी अलग से सब्जी भी बनती है आज पनीर भी हाँ, आज किचन का हाल थोड़ा खराब होगा सब बनाने के बाद सफाई करेंगे इसको चिल्ली क्या मोटा चिल्ली ये इतना स्पाइसी नहीं होता है एक ना ट्राई करके देखूंगी वो तुम्हारा छोटा वाला चिल्ली वो बाद में भागेगी तुम सारे कंपाउंड में अगं कालें सकट दिला ऑनियन घे ऑनियन आणि लसूण घाल्या ती हांव तामसो जाता इल्लो कल्लार येता ताका मिरसांग अशी सगळीशी तेजे म्हणना अशी गीट गेल्यार पवता ताका अशी ह्या टायपार अशी केल्यार पवता अशी घेवची ये कितल्या किल्या मसा करनसाय हे हांव अडेच किल्यांक 3 व्हडले पियाव आणि
एक 8 तरणे मिरसांगे पण गेले होते. बोन मिरसांग कवून सांग पळून येतं. आता कणपेर ॲड करता इल्लीशी इल्लीशी घालता. बोन मागीर कतागी चिल्ली धनिया 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 इल्लेशे जिरे ये जीरा इल्लेशे मेथी घालता. टेस्टी उंटು. मेथी हेल्थी फूड मेथी. हर तड़का हम लोग का मेथी का. मेथी का अच्छा होता है ना. मैं मुझे जो दाल लेकिन बनाती थी, उसका स्मेल मुझे बहुत अच्छा है. लेकिन जो राइस बनाते हैं पता है, कल उसने बोला कि एक राइस बनाते वो टर्मरिक लीव्स डाल के राइस बनाते, उसमें भी डालते हैं. एक इल्लेशे ससा. अभी सरसों का तेल हो गया. अभी सरसों डाला है. हाँ वो कोकोनट फटेगा टप 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 टप. शायद मुझे याद भी नहीं था. इल्लेशे बड़े सब बड़ी से ये मेरी फ्रेंड है, बहुत सालों बाद आ गई है. थोड़ी थोड़ी शर्मीली इल्लेशे है. मेरी मेरी गली नहीं घेता नहीं आता मेरी ये क्या है? पेपर. आता कणपेर भजी हांगा दवरल्या. कणपेर भजी आनी पालक घालून बरें करून साळूंक आसा. उसका स्टेम भी यूज़ करते हैं, कोई कोई सिर्फ लीफ. आप स्टैम्प फेंक देते हैं रतिक्रम. और हाँ. हम लोग तो घर पे स्टैम्प देते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझे ना स्टेम में एक्चुअली में में ही तो रहता है हाँ, सब. नहीं स्टेम में एक्चुअली वो फ्रेग्रेंस रहता है उसका. एक जागर काढली. मम्मी सो काल उडयला डॅडीन. पुदिना तुला उडयलोय पुदिना. मला मधुरला पाला केलोय. मग कोणी देईल घाला. ಯಾಕೆ ಬರೀ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಗರಾಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಇತ್ತು. ಜೈಜಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಡಿಯುತ್ತೆ. आडनं दिल्या मागीर दिश्ट तईन ससाने उडयल्या. पालक उडयल्या पालक नाही ते हे पुदिना. पुदिना आमच्याच झाडार जाल्ले. हांवें तेंच घरचे आनी इल्लीशी कणपेर भजी आमचीच. हे पळोवऱ्या घालून हे निवल्या उपरांत मागीर मिक्सीक घालून ग्रायंड करचे. आणि ग्राइंड केल्या मागीर मागीर नुस्तें करतना तुमकां दाखयता. आपलेलो म्हाका रोसा रोस करून बोंडे काढणं नाही 5 बोंडे म्हणले. आता तपले दवरला. ताका तेल ओतलें आनी पियाव आनी टोमॅटो घालून सळचे. इल्लीशी लसूण दडोवन दवरले. आ जाओ. लूना लूना पता नहीं, तुमने पुकारना पड़ेगा लूना को. आवाज दे दो. समसो जाता बरी आं बरो करून पियाव तापाजे.
पियाव टाकल्या उपरांत टोमॅटो घालचो मागीर हांगा इल्ले बेबी पोटेटो उकडून दवरल्यात ते सगळेच घालचे ताची साल काडून घाल हें चिकन पुरा रेडी जाताना घालून सोडल्या जालें ताच्या पयले गलीजे म्हणना हे सगळ्यार उकडल्यात न्ही देखून तरावड रेसिपी आसात चिकनांत हे आमची एक ओल्ड रेसिपी तेंडले नुस्तें करूंक सार करूंक आसा मागीर आनी काय कबाब करूंक आसा आमी कबाब ते चिकन पुरो विंचून दवरून आळ्यान पुरा रेडी करून कबाबाचे कितले आयटम आज आज कितले पळोवचे कितले 1 2 3 4 आयटम मागीर एक तवशे 5 आयटम ते आमकां सैरी आयल्यान ताणें मस्त वर्सां उपरांत येवचे अमेरिका आसचे ताणें देखून अप्रुपान येवचे न्ही देखून आमी बरें रेडी करून आसा ताका आमच्या काजारा टायमार येवंक जावना पियाव देखून आतां टोमॅटो घालून मुझे ना इंडिया में सारे जगह का ये होता है ना फूड होता है ट्राई करना है राजस्थान का क्या मुझे पसंद नहीं आया आता हांव चिकन घालून आसा आता एक मीठ घालता इल्लोसो पातळ रोस आसता कोकोनट का मिल्क है पहिले साळ बरें कर साळ मागीर दंपून दवरली ते काळीज काळीज आसा न्ही ऐसा तुम ये खाती हो लीवर हाँ मैं करती हूँ अभी ऐसे करीने आता उकडो ये अच्छा टेस्टी होता है वो टेस्ट निकालने नाही उकडो ना उकड़ा नहीं क्या हुआ अभी ये नहीं हुआ है बॉईल नहीं हुआ है बोला आणि जायचे बॉय आता हांव हे मसाला घालता घे मसाला घालचेंत बरें नाजाल्यार हांगा नांगे आत्तां काली जायतो पुरो ताची रूस तें दी मदलो कुडको दी मदलो पीस दी लिवर दी काळीज दी आणकीटी दी आता
आतां इल्लोसो हांवें दाट रोस काडून दवरलो आसलो तो इल्लोसो धुवंक म्हणजे आळ्यानाचें इल्लें धुवन पुरो घालून मागीर तो रोस जाय जाल्यार पळोवन गरज आसल्यार मात्र तो घालता नंतर म्हाका घाल्यार दुसऱ्या हप्ता यूज जाता कलर कसो आसा की म्हण एक म्हाका कमेंट्सार घाला दय आतां पालक ग्रेवी म्हणचे आनी हांवें पयले फावटी करचें कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हाका हांवें एकल्या कडेन विचारलें तें कशें करचें म्हणून देखून ताणें अशेंच म्हूण सांगलें देखून तुमी पळोवन म्हाका एक कमेंट्सार सांगा कलर कसो जालो कशें जालें पूण कडी इल्लीशी दाट दिसता पोटेटो घालूंक ना हेका ते मागीर घालून तें कडी इल्ली दाट दिसता देखून तो असलो रोस हांव वत्ता मागीर हे पुरो इल्लें कोतकोत येताना हांवें बटाट्यांची साल करून काडले दवरले बेबी बटाटे ते मागीर घालचे पूण हें इल्लेशें दाट आसा देखून म्हाका इल्लेशें उदकाची गरज आसा दाट जाल्यार पातळ करयत पातळ जाल्यार मात्र कांय करूंक जायना आनी एक खतखत येताना बटाटे घालचे मागीर सकयल घालचे पूण एक म्हाका एक कमेंट्सार सांगा कित्याक सांगल्यार नेक्स्ट आनी एक म्हजी रेसिपी करूंक देखून ही कशी जाली कलर कसो जालो ते नाही ना पळोवंक तो पळयना घेवन एक कमेंट्स ही घालना आतां हांव पोटेटो घालता आतांच घालचे आतां घालता इल्ले इल्ले हे म्हणून तें थंय ताका गीट घालूंक घाल दाखय तांकां गीट घाली जरी आतां हे हांव कट्ट करना पूण हांव अशें घालताळे अशें एग केल्ले एग अर्दे बागा करतात तें तशें घालता तें तांणी अमेरिका परत तशें करचें देखून हांवूय तशें करता अमेरिकानी बेंगॉली बेंगाली तांणी काम करचें अमेरिकांत ती बेंगालीची आमकां सैरी येयल्यांत पळोवन बरें जाल्यार बरें जालां म्हूण सांगा बरें जावना जाल्यार जावना म्हूण सांगा खंयचें जाल्यार एक सांगा कित्याक सांगल्यार मुखल्या रेसिपी कसो म्हाका कश्ट जाता तुमचे कमेंट्स पळयल्यार मुखली रेसिपी हांव करून दाखयता ती आनी एक टायप दुसरीच कोणी सैरी येयल्यार परत तुमकां वेगळी वेगळी फास्ट करियेत कित्याक सांगल्यार थंय हांगा ऑर्डर करी म्हणना गॅस ना म्हूण सांगतात न्ही देखून तांचो गॅस गरज ना तुमी इल्लेशें चिकन खालें म्हण हाडना नांगे आलो पालो घालून वळचें आमची हें देंटो भज्जी आसा न्ही ती घालून चिकन रांदूंक जाता नेक्स्ट रेसिपी हांव दाखयता तुमकां देंट्या भज्जे कशें घालून रांदचें म्हणून ओके थँक्यू आतां घालता हांव ताचे उपरांत एक कोतकोतो येवन आसा लागले आनी कांय करूंक ना आनी हाका घट्ट दमचें आनी ऑफ करचें जायतें जालें नुस्तें